This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram. Hello and welcome to yet another episode of युवा हेल्थ आणि आयज आमी पावल्या पेडणे हांगासर गव्हर्मेंट कॉलेज पेडणे ताचें नांव आसा संत सोयरोबनाथ आंबिये महाविद्यालय आणि म्हाका नांव हें खूब आवडटा कारण अशी एक कॉलेज आसा जंय सगळे भुरगे इतले बरे आसा आणि खूब हेल्पफूल आसा अशें हांवें आयकलां. आज हे कॉलेजीन आमी आयल्या आणि राष्ट्रीय किशोर सेवा कार्यक्रम जो आसा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ताच्या अंतर्गत जायते आमी क्वेश्चन विचारतले आणि गोंय भलायकी खात्याची ही एक येवजण आसा. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आमी ताका RKSK program म्हणटा. This program is a Government of India program which is implemented all over the country. It is some years that we have already started this program, rolled out this program in Goa, and we have extended it over all the 12 talukas of the state. There are 6 components which come under this adolescent health program or RKSK program. The main one is sexual and reproductive health. You have to know how to take care of your sexual and reproductive health at this stage. The second is nutrition habits, your diet, your style of living, your way of living, your behavior, and all the dietary habits are very important towards healthy living. The third is about the injuries and violence in various forms that might affect you. So the mental health, as I said, this is the age group which gets disturbed very fast. And therefore, they have to have a very strong mental health in place during this stage. There are various stresses. There are many decision-making processes that come in play during this stage. Lastly, the substance abuse. The various may be in relation to tobacco, in relation to drugs, or any habits, behavior. Substance abuse. We put all these habits under substance abuse. Our adolescent group has to be away from this substance abuse that can affect you during this stage. तुम्ही गाडी पण चलयतात? कोण गाडी चलयता? यस चलयता. कार, बाईक. पेरेंट्स अलाउड करणार. पेरेंट्स अलाउड चलयता. गाडी चलयता तू? हां. बाईक चलयता गाडी. बाईक चलयता. तुम्ही सगळेजण बाईक चलयतात? तू चलयता? ना. तू चलयता बाईक? कार, बाईक कितें? दोन्ही. बाईक. दोन्ही. बाईक. सगळ्यांकडे लायसन्स हा? ना. यस. लर्निंग सुद्धा ना? काढूंक ना. लायसन्स हा? लायसन्स ना. लर्निंग आसा. तू काढल्यार लायसन्स बीन? ना अजून लायसन्स. लायसन्स हा तुझे कडेन? हय. लायसन्स हा? ना. ओके. सो लायसन्स नासतना गाडी चलोवपाक बरें दिसता गो? ना सर, म्हणजे तशें रोडार चलयना. होम टू होम जस्ट ट्रेनिंग. हय बेस्ट. होम टू होम. कॉलेजीक घेवन येतना घेता? ना होम टू होम शुअर. लायसन्स हा रे? आसा. ना. लर्निंग आसा. ना. चले गाडयो फास्ट चलयता काय चलयो फास्ट चलयता गाडयो? बॉयज. नॉर्मली बॉयज. एग्री. बरें. चले गाडयो फास्ट चलयता काय चलया फास्ट चलयता रे गाडयो? चलया. चलया फास्ट चलयता? आमच्या वाड्यार चलयात फास्ट चलयता. आमकां सायड घालता. आमीच चलयता फास्ट. दोनूय. दोगाय. चले. दोगाय. चले. चलयो. चलया फास्ट चेडे. आतां म्हाका कळ्ळो न्ही बॉयज कित्याक फास्ट चलयता गाडयो? स्टायल मारपाक.
सर एटिट्यूड हा बॉय म्हणून चड सी सी एमर्जन्सी बीन आसता. एक तर हे क्रेज ही आसता भुरग्यांक आतांच्या म्हणजे आपण आतां चलयता म्हणजे दुसऱ्यांक खूश करपाक बरो चलयता थोडे तशें करता शो ऑफ करपाक नाल्यार थ्रील ह्या वयान आसता न्हू थ्रील मातशें गाडी फास्ट चलोवपाची. गाडयो फास्ट कित्याक चलोवप जाता रे? कोणाचेर चलो किंवा चली फास्ट कित्याक चलयता? एक्सायटमेंट तांकां उमेद आसता म्हणून तर चलयता. आमकां काय नाही. स्लो चला हांव सावकाश चलयता. म्हाजो बापूय तापतलो मागीर. आमी उमेदीन फास्ट. आजकाल आमी पळयतात की ड्रग्स खुबशे जाण घेता, अल्कोहोल कन्जम्पशन करता, सिगरेट स्मोकिंग करता. इज इट गुड ऑर बॅड? वॉट डू थिंक? बॅड 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 येस. ओके, तुमच्या भितर कोण आसा बीन, कोणाक खबर आसा की कोण ड्रग्स वा सिगरेट बीन ओडटा? जर असो कोण आसा जाल्यार तेणी भायर येवपाक ह्या गोश्टींतल्यान कितें करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? स्पेशल डॉक्टराक मेळपाक जाय इफ तो सोडपाक सोदता जाल्यार. कावन्सिलींग ते सोडप की ना ते तेचेर कंट्रोल आसता. सो तो ताका जाय तशी करूं शकता. तेणी इनिशिएट केला. इंडिविज्युअल चॉयस आसा तेचेर डिपेंड आहा. तुका बेटर लायफ जगपाक जाय जाल्यार तूं ड्रग्स अल्कोहोल बीन सोडपाक जाय. तुमच्या लक्षांत बीन आसा तुमच्या ह्या कॉलेजीन किंवा तुमच्या फ्रेंड लिस्टान असो कोण एडिक्टेड बीन आसा? मे बी आसा कही शकता. आमी कित्या खातीर वता आसतले? खंयचो भुरगो किंवा कोणूय एक मनीस अल्कोहोल कन्जम्पशन ऑर ड्रग्स इनटेक कित्याक करता आसतलो? ताका कसलें टेन्शन बीन आसलें जाल्यार तो पिता. चडशे जाण जे पळयले जाल्यार म्हणजे जस्ट फॉर फन करतात ते अशे. चडशे जाण जस्ट फॉर फन. तांकां एन्जॉय करपाचें आसता. भितरल्यान कितें एन्जॉयमेंट करता ते तांकांच खबर. फ्रेंड्सां वांगडा रावन ते संवय जाता तांकां. डिप्रेशनान कोणाचेर अशें बेश्टे तापतात बी. कोणाचेर तापोवप जाता. तुका कळटा की बरें ना म्हटल्यार अशें रोखडें म्हटल्यार असं चावता बी. ड्रिंक्स हे सगळ्यांत कॉमन आसा. ड्रिंक्स घेवपाक वता, स्मोकिंग ऑर ड्रग्स अब्यूज. सो ड्रग्स इनटेक करतात. बरोबर गोश्टी. ड्रिंक्स म्हटल्यार आतां सगळेच पिता पण ड्रग्स स्मोकिंग ते बरें न्हू. सो ड्रिंक्स तूं अलाव करता? इल्लें घेया. अशें म्हटलें काय अशें न्हय म्हटल्यार एल्कोहोलीक तसो जावपाचें न्हू. पूण अशें कोणूय आतां घेता पार्टे बिर्टेक बी घेता पूण अशें डिप्रेस जावन चड घेवप अशें बीन ना. वायट गोश्ट. स्ट्रेस लेवल ह्या भुरग्यांनी खूब आसता, खूब वाडिल्लो आसता. तो एज्युकेशनाक लागूनय आसता, फॅमिली लेवलाचेरूय थोडे इश्यूज असतात. सो हे पेरंट्सांनी एडॉलसंटांनी आणि तांच्या भोंवतणी जी रिलेटिव्स आसा, फ्रेंड्स आसा, ऑल दीज पीपल शूड कम टुगेदर अँड सी दॅट स्ट्रेस इज मॅनेज्ड इन द रायट वे फॉर दीज एडॉलसंट्स. तांकां जर गरज पडत जाल्यार तांकां प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्पूय दिवपाक जाय रिगार्डींग स्ट्रेस. पेरंट्स एंड टिचर्स आर रिक्वेस्टेड not to stress the children and to for the sake of education and because there is a very competitive life which is going on. Educationan je challa te खूब competitionat चल्ल्या. So parents and teachers as well as the adolescents should take care of their health, both mental health as well as physical health, and decide peacefully along with the help of professionals like counselors, psychologists, psychiatrists, and lead a very healthy lifestyle. आजकालच्या भुरग्यांक सगळ्यांत मेजर टेन्शन कसली आसा रे? गर्लफ्रेंड इश्यू जाता म्हणून गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडामध्ये. मे बी थोडे स्टडीसां खातीरय करतात. बॅकलॉग रावला थोड्यांचे असतात. टेन्शन आल्यार तो ड्रग्स कित्याक घेवपाक जाय? ड्रग्स टॉपिकच ना न्हू. ड्रग्स सोल्युशन दिवपी कोण तरी आसता न्हू. ताका लागून ड्रग्स कित्याक घेवंक जाय? आनी तुमचे हेल्थ तुमी पिड्ड्यार करतात न्हू. प्रेशर ऑफ स्टडीज, पेरंट्स आनी ह्या एजीचेर मातशें फ्युचराचें चिंतूंक जातात न्हू. ताका लागून प्रेशर घेता भुरगीं. एग्जाम टेन्शन, लव अफेर्स, ह्या एजीन गर्लफ्रेंड करूंक ना, सिंगलच मरतलो तशें दिसता थोड्यांक. ते बरें न्हू. आनी जे एग्जामीचें टेन्शन आसता पेरंट्स अशें बाबा आतां हांव पूण फेल जाल्यार म्हाजो बापूय म्हाका मारतलो, मम्मी म्हाका मारतली. ही टेन्शन घेवंक जायना तुमी. टेन्शन कित्याक घेता? आतां फस्ट टायम पप्पा मारतलो नाल्यार तापयतलो चड करून, मागीर परत काय तापोवचो ना. नेक्स्ट टायम तो पास जावं शकता. सोसायटीक अशें आहा की तेज्या खातीर आमी हें जावं शकतात
चड मेंटली हें करतात जे उलयतात फाटल्यान उलयतात दुसऱ्यांकूय सांगतात सो तेंच्या खातीर आमचे पेरंट्स डिस्टर्ब जाता पेरंट्स आसले आमी डिस्टर्ब जाता सो हे आपल्या कडेन टेंशन जाता की आमच्या खातीर आमच्या पेरंट्सांक उलोवंक जाय पडटा दुसऱ्या कडेन सो इट इज अ वन ऑफ टेंशन. एक गोष्ट म्हाका हातूंत लक्षांत येता की तिगूय जाण उलयले तातूंत एक साम्य आसा की पेरंट इज आमी पेरंटांक केअर करता आनी तांकां वायट दिसपा जायना म्हणून आमी टेंशन घेता. डिप्रेशन आयज काल चड जालां हें दिसता तुमकां लोकांक वाय इट इज? ना डिप्रेशन आमच्या लेवलीचेर इतलें जायना बट कितें लव अफेअर केसीसान तेतूनच चड जाता. डिप्रेशन आमकां चड एग्जामीचेच जाता आतां फेल जालो अरे फेल जालो आनी लव अफेअर म्हटल्यार अरे ब्रेकअप जालो रे बाबा तेज्या कडेन 3 म्हयनो काडलो हांवें अरे ब्रेकअप जालो म्हाका बरें दिसना आतां आपूण सुसायडच करतलो तशें दिसता. दुसऱ्यांक सांगता अशें म्हाका फ्रेंड्सांनी म्हाजे म्हाका एक फ्रेंडान बी सांगलो रे बाबा तेज्या कडेन 3 म्हयनो काडलो हांवें हालींच ब्रेकअप जालो पयर बेश्टोच ब्रेकअप केलो आनी म्हाजी कांयच नासली तेणें ब्रेकअप केले बेश्टेन म्हाका बरें दिसना आतां चाकू घेतलो कापतलो आपल्या हात अशें म्हणटा तेका डिप्रेशन म्हाजी. एक डिप्रेशन एक अनेक रिजन मीन्स क्लासीक मे बी एक पर्सन तुजे वांगडा उलयता आनी आफ्टर फ्यू डेज तो उलयना तुजे वांगडा बिकॉज ऑफ युअर बिहेवियर कितें जावंक शकता सो तूं तेज्या खातीर डिप्रेशन वचूं शकता की तो आपल्या वांगडा कित्याक उलयना कितें रिजन तेच चिंतून उरता सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टायम की आमी दुसऱ्या खातीर आमी चिंततात. यूथ जे आसा पळय तरणाटे भुरगे तांकां प्रॉब्लम्स बीन आसा दिसता तुमकां प्रॉब्लम्स टेंशनां आसता अशी कसले तरेचे टेंशनां आसता गो चड? खबर ना पूण आसता स्टडीचे करियर स्टेट म्हटल्यार फॅमिलीचे आसता म्हटल्यार फॅमिली प्रेशर बी आसता न्हू तेंचे म्हटल्यार कितें जावपाचें म्हटल्यार ह्या प्रॉब्लम्सांनी डिप्रेशनान बीन वचपाक शकता हे दिसता तुमकां काय ना? रिलेशनशीप फॅमिली इश्यूज रिलेशनशीप. सो पयली गोश्ट त्या टायमार कितें करप जर तुका दिसता आपूण डिप्रेशनान वता आनी दीस इज नॉट रायट वे? कावन्सिलींग टिचर्सांक बीन आपल्या सांग ते सेम कावन्सिलींग नाल्यार आपल्या खंयचो बेस्ट फ्रेंड बी जाला तेका शेअर करप तेच्या वांगडा तेका विचारप कितें बी करप तें. ओके फर्स्ट थिंग आफ्टर डिप्रेशन यूथ कितें करतात रे चडशे फावटी? ड्रिंक्स सुसायड कमीट करपाक ट्राय करतात. ओके सुसायड इज फार मोर म्हणजे तुका त्यो गोश्टी खूब पयस आसा. भुरग्यांक किंवा तुमकां कसले तरेचें चड टेंशन आसता पळय डिप्रेशन आमी जाका म्हणटा तातूंत वचपाक शकता? एग्जाम टायम स्टडी प्रेशर मोबायल मिन्स जास्त पेरंट्सान काडून घेतलो जाल्यार मागीर तूं स्ट्रेस जाता बिकॉज चडशी गेम्स खेळपाक बीन ह्या करता ना बिकॉज म्हाज्या घरा सायडीन एकटी भुरगीं आहा ती मोबायलान खूब आसता फाटल्या फावटी पेरंट्सान मोबायल घेतलो म्हणून ह्या करपाक लागली घरा कडलें टेंशन. ओके हातूंतल्यान डिप्रेशनान वचूंक शकता अशें दिसता तुमकां ह्या प्रॉब्लम्सांनी? आय थिंक झगडी बीन जाली घरा कडेन पेरंट्साची ते इफेक्ट पडटा भुरग्याचेर सो तेतून मेंटल इफेक्ट जाता. फॅमिली इश्यूज इज मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमच्या मदीं सगळ्यां मदीं अशें दिसता. ओके अँड स्टडीज सेकंड इज स्टडीज कसले तरेचे टेंशन आसता तुका कसले तरेचे टेंशन? स्टडी आतां चडशे चेडवांकूच खातून बेश्टे आतां मोग म्हणजे खेळको आला मातशें कितें न्हू म्हटल्यार डायरेक्ट जीव स्टडी घेयना कोण पण फॅमिली इश्यूज आनी फायनान्शियल सेम सुसायड करतात आनी आपले जीव मी पेरंट्सांक बी सांगता तूं अशें केल्यार आपण जीव मी दितलो मी डुईंग बॅड थिंग्स ड्रग्स अल्कोहल मेंटल हेल्थ किंवा डिप्रेशनांतल्यान भायर येवपाक किंवा डिप्रेशन आसा जाल्यार कितें करपाक शकता मनीस? उलोवंक शकता आनी प्रॉब्लम शेअर करपाक शकता जस्ट ओपन अप जावप सांगप फर्स्ट. ओके सेकंड मेन म्हटल्यार तेणी आपल्या पेरंट्स जे असतात तेंच्या कडेन फ्री जावपाक जाय तो उलोवपाक तरच तो प्रॉब्लम सॉल्व खंयसर तरी जातलो असो दिसता. मोटिवेशन कोणा कडल्यान घेवपाक जाय तो कसो पळयता तो कसो जगता तेचे पॉझिटिव्हिटी हांव तर म्हज्या रियल लायफान हांसत रावता कसलेय प्रॉब्लम आसूं हांसत रावता मागीर विसरपाक जाता. बिकॉज हेल्थ डिपार्टमेंटाची एक योजना आसा इट इज कॉल्ड युवा हेल्थ. प्रायमरी हेल्थ सेंटरान हे तुमचे आसतले डॉक्टर्स आसा आमच्या मदीं कावन्सिलर आसा हेल्थ सेंटर पेडणे आसा तातूंत तुमकां युवा हेल्थ म्हणून तुमच्या भुरग्यां खातीरूच एक क्लिनीक आसा ते म्हाका दिसता चडशे तुमी आजून केन्ना वचूंकूय नासतले वचात थंय तुमचे प्रॉब्लम्स कितें थंय सांगल्यार जाता कावन्सिलर्स आसता किंवा बाकीचे कसले हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आसा तुमचे तुमी वचून थंय सॉल्व करपाक शकता. ह्या टेंशन कशें पयस करूं शकता तूं? टेंशन की ऑल पेपर्स क्लियर करपाचे आनी कितें
ऑल पेपर्स क्लियर करपाचे आनी कितें जाता तितले टायम पेरंट्स वांगडा काडूंक जाय आनी जे कितें जाता तें सगळें शेअर करूंक जाय पेरंट्स वांगडा सगळें उलोवंक जाय हांव शेअर करता सगळेंच सांगता द बेस्ट थिंग की आमी लोकांचं आयकून घेवंक जायना कितें आहा तें ओपनली उलया सॉर्ट आवट करात आनी वीथ फॅमिली बेटर दुसऱ्या वांगडा पेक्षा फॅमिली वांगडा चड टायम काडप जाता तितलें सो इट्स बेटर थिंग सो ह्या गोश्टींतल्यान पयस कशें रावप टायम म्हटल्यार दुसऱ्या जाग्यार खंयचो टायम स्पेंड करप म्हटल्यार अशें लॉंग ड्रायव नाल्यार आनी कितें म्हटल्यार टीव्ही व्हिडिओ बी तशें पळोवप म्हटल्यार डिप्रेशन बी दिलें जाल्यार एक्चुली सगळ्यांक प्रॉब्लम आसता कोण ओपन अप जावंक सोदता जे ओपन अप जाता ते खरेंच प्रॉब्लमांतल्यान बेगीन भायर सरता दीस इज ट्रू ओके सो परत एकदां सांगता की पॉझिटीव थॉट्स आनी ह्यो गोश्टी हाडात डिप्रेशनाक कडसून पयस रावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय पॉझिटीव थिंकींग आनी जे नॅगेटिविटी आसता तितून मातशें लांब रावंक जाय सेम आनी मेन म्हणल्यार टेंशन घेवपूच ना अशें कशें कितें बी जालें जाल्यार हॅपी रावप हॅपी रावप हाव एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज हॅपी रावप सो इफ यू आर इन डिप्रेशन ऑर अशा खंयच्यो गोश्टी आसा आय टेल यू समथींग की एक 4 गोश्टी आसा ज्यो केल्यार तुमी खूब बेगीन भायर सरपाक शकतले किंवा जर अशें एंटर जाता जाल्यार फर्स्ट थिंग टेंशन येता तेन्ना पॉझिटीव थॉट्स हाडात नेगेटीव थॉट्स सगळे पयस दवरात जितलो आसा तितलो पयस दवरपाचो प्रयत्न करात यू विल फील बेटर ओके सेकंड थिंग इज लायक पॉझिटीव थॉट्स म्हळ्यार तुमी विडियोज पळयात पॉझिटीव विडियोज पळयात ज्यो तुमकां खरेंच मदत करतले तुमच्या तकलेन पॉझिटीव थॉट्स हाडपाक सेकंड इज हेल्प करा लोकांक जाता तितले जितले हेल्प करतले तुमकां स्वताक बरें दिसतलें आनी तातूंतल्यान तुमी जनरेट करतले पॉझिटीव एनर्जी तुमच्या मदीं जे नेगेटीव थॉट्स आनी हेच्या मदीं पयस करतले जाता तितले हेल्प करप खंयच्या बाबतींत जाया खंयसरूय हेल्प करपाक वचा थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज ही जायत म्हणजे तूं जेन्ना अशा गोश्टींनी वयता न्ही तेन्ना तूं रनिंग फुटबॉल खेळा कबड्डी खेळा किंवा खंयचे तरी खेळ खेळा आउटडोर खेळ नॉट पबजी पबजी कोण कोण खेळटा रे ओके व्हेरी गुड बट पबजी खेळनासतना आउटडोर गेम्स कितले खेळटा तूं क्रिकेट सो खेळा भायर खेळा बॉडी एक्सरसाइज करा तुमची थर्ड इज एक्सरसाइज इज मस्ट तुमी एक्सरसाइज करात किंवा मेडिटेशन करात दिसाक थोडे तरी एक्सरसाइज करपाक जाय आनी आउटडोर गेम्स खेळात जाता तितलो एक्सरसाइज म्हणजे गेम्स खेळा तुमकां बरें दिसतलें लायक नॉट पबजी ऑर मोबायलाचेर आउटडोर गेम खेळा तुम्ही रिंगांनी खेळपाक शकता तुम्ही लोगोऱ्यो खेळपाक शकता क्रिकेट खेळपाक शकता फुटबॉल खेळपाक शकता कसली गेम आसा खेळपाक वचात मुद्दम ट्राय करा जेन्ना तुमकां दिसतलें न्ही आपूण डिप्रेशनान वता किंवा डिप्रेशनान आसा खेळपाचो ट्राय करा तुम्ही लक्ष थंय वयतले एक तर दुसरे तुमचे तकलेक चालना मेळटली की बाबा आपूण हे प्रॉब्लमांतल्यान कशें भायर सरपाक शकता एंड द लास्ट थिंग इज योर न्यूट्रिशन तुमी बरें जेवणूय खावपाक जाय कितेंचें कितेंय घेवपाक जायना हाजे वयल्यान आफ्टर डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द टायम कितें करतात गो लोक आफ्टर सुसायड इवन आपल्याक त्रास दितात आनी रुमान बीन बंद करतात आनी सो तेजे इफेक्ट फॅमिलीकय बीन जाता न्हू सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी टॅकल कश्यो करपाक शकता फेस करप इफ समज स्टडीचे डिफिकल्ट जाता सदां हसत खेळत रावप फ्रेंड्सां वांगडा मीत रावप मातशें टेंशनूय लांब जाता न्हू फ्रेंड्सां वांगडा आतां स्टडीज म्हटल्यार स्टडीज टायमार करप मागीर गर्लफ्रेंड बी आतां करतात पण तितले घेवन बसप ना सारके धा हेचेर जाय तितलेच ना जाल्यार लोक सारके चड घेवन बसता बेश्टे कारणा शिवाय म्हणजे तूं कोण फ्रेंडा कडेन बी अशें उलोवपाक शकता आनी कमी जाता चड कितें ना मेडिटेशन करप की योगा नाल्यार हांव जिमान वयता म्हाजी जी कुकिंग हॉबी बीन आहा जाल्यार हॉबी फॉलो करप आमची आपल्याक कोण घड आहा तेका सांगप डिप्रेशनांतल्यान भायर कशें येवपाक शकता और तूं ताका हेल्प कसो करतलो जर कोण डिप्रेशनान आसा जाल्यार आमचे फ्रेंड्स अशे आहात ते डिप्रेशनांतल्यान भायर काडटात जाल्लेले आमच्या वांगडा काडलेले आहा भायर मिन्स ते अशें फिलूच करूंक दिना ते म्हणटा ब्रेकअप जालो ओके म्हणटात दुसरे आमी सेटींग दुसरे आपूण करून दिता म्हणटात अशें भायर काडटात म्हटल्यार ते चड टेंशन दिनात आमकां फॉर एग्जाम्पल हे फ्रेंड आमचे पळय हे म्हटल्यार फ्रेंड्सां वांगडा चड टायम उलोवंक जाय शेअर करूंक जाय सगळें आपण दुसऱ्या कडेन सेटींग लायब अशें सांगूंक जाय तुमी अशें सांगल्यार म्हटल्यार बरें डिप्रेशनान बी वयचे ना तुमी जे तुका आवडटा तें कर तितून तुजें मायंड क्लियर आसतलो आनी तूं दुसरे कडेन डायवर्ट जातलो सो तुका तें यादूय येवचें आनी तें जालें तें सो इट इज बेटर टू डायवर्ट एक गोश्ट लक्षांत दवरात तुम्ही जे तरेन सांगले की ना फ्रेंड आमकां भायर काडटात दुसरे सेटींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ताज्या पेक्षा डिप्रेशनांतल्यान भायर सरपाक सगळ्यान बेस्ट किंवा डिप्रेशनान वयच्या पयलीं सुद्दां हे तुमी ट्राय करपाक शकता फर्स्ट थिंग इज पॉझिटीव थॉट्स
केन्नाच नॅगेटीव थॉट्स हाडूं नाका. जितले तुमी चड पॉझिटीव थॉट्स हाडटले, पॉझिटीव विडियोज पळयतले न्ही, तितले तुमच्या खातीर बरें जातले, जे तुमी स्वता ह्या गोश्टींतून पयस रावतले. सेकंड इज हेल्पिंग युअर फ्रेंड्स ऑर एनी वन. हेल्प करात. रस्त्यार कोण वयता सुद्दां जाल्यार ताका जर हेल्प जाय तर ताका सुद्दां हेल्प करात. ओल्ड एज होम किंवा ऑफनेज हातूर वचून तुमी पळयात, तांच्या वांगडा टायम घालयात. यू विल फील बेटर. तातूंत तुमचे नॅगेटिविटी मातशी पयस जातली. थर्ड थिंग इज एक्सरसायज. हांव स्पोर्ट्समॅन आहा, सो आमी कधी डिप्रेशनान वचनात आनी आमी ग्रावंडाक इतली कनेक्ट आसता आमी चेडवांक कनेक्ट जायना. ओके, बट तोच म्हजो पॉयंट आशिल्लो की एक्सरसायज करात. दिसाक जाता तितले खेळा. फुटबॉल खेळा, क्रिकेट खेळा, जे तुमी बॉडी एक्सरसायज जावपाक शकता अशे तरेचे गेम्स खेळा. तातूंत तुमचे मायंड कूल जातले, तुमी डिप्रेशनांतले पयस रावतले. टेन्शनां आसा सुद्दां ते सॉल्व कशी करप हाचेर तुमचें मायंड चड एक्टीव जातले. एंड येस, ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरात. आनी जर कोण असो आसा मनीस जो डिप्रेशनान आसा किंवा तुमचे तर म्हाका दिसत ना केन्ना तुमी अशें टेन्शन बीन घेतले. तुमी बिंदास आसतले आख्खी लायफभर. बट जर कोण असो फ्रेंड आसा तर तुमी हेल्प करपाक शकता ह्या तरेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डिप्रेशन खुबदां आमी पळयता की रॉंग वाटेर वयतात. कशा तरेन? मेन म्हटल्यार आतां आमी नॉर्मली म्हणपाचें जाल्यार खुबश्या भुरग्यांचे घरा बीच लायनी लागया, सो तांकां ड्रग्स बी इजिली मेळटात. आनी आमी पळयलां आमच्या दोळ्यांनी की मेळटात आनी अवेलेबल खंयच्यान जाता ते सांगूंकय बघनात. आनी खूब म्हटल्यार नशा करून खूब वयतात भुरगे. तितल्यान एक्झॅक्टली तेच जातात. आनी सो फुडें मागीर प्रॉब्लेम जाता. आतां सपोज एकट्याक सिगार बीन मारूंक स्टार्ट जाता, मागीर भुरग्यांक अशें जाता की क्लासी स्टार्ट आसतना बंक करून सिगार बीन मारूंक वचोंकशें दिसता भुरग्यांक. इतलो म्हटल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी नॉर्मली खूब नॅगेटिव्हच घेता. पॉझिटिव्हली कोण चड पळोवंक बघना ते कडेन. डिप्रेशन थोडे असतात की सुसायड करपाक वयता आनी थोडे ती एल्कोहॉल बी पियेतात, ड्रग्स, कोकेन, हिरोईन, खूब कितें कितें सगळें करतात. वळखीचे म्हटल्यार आमच्या वाड्यार ते थोडे भुरगे आहात ते एल्कोहॉल पियेतात. आमकां सांगता तसल्या पयशे घेतल्या मातसो हाड मरे, एक तुका पयशे मागीर दिता. हांव केन्ना हाडपाक वचना, पूण तांकां सांगता आतां पिया नाका, मागीर बेश्टेक कित्याक पिवंक जाय बेश्टें सांगता हांवें. डिप्रेशन बिकॉज ऑफ जी सांगल्या भशेन सोसायटी आसा आनी ताका तितूंतल्यान भायर सरोंकूच जायना. कित्याक ते तितूनच उरता आनी तेंचे तकलेन नाका जाल्यार ते येतात थिंग्स आनी ते कंट्रोल करूंक शकना, सो ते करूंक वयतात. जे तेंचे मायंड फ्री करूंक जाय म्हणून ते सोरो घेतात ऑब्वियसली टू फ्री देर मायंड. ताच्या खातीर तेंचे आनीक वायट हे आतां परिस्थिती. इफ फॅमिली प्लेस अ इम्पॉर्टंट रोल जाल्यार ते भायर येवं शकतात, नाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल ते भायर येवंक. सो इट ऑब्वियसली डेंजर टू देम. ग्रावंडार आसता तितलो तूं भायरच आसता. म्हटल्यार इफ सपोज नॉर्मल केस आमची आहा, कितें घरा कडलें कितें टेंशन आहा, तूं एकदां फिल्डाचेर पावल्या उपरांत तुका तितलें टेंशन उरना तें. सो ग्रावंडार चड जितको तूं टायम स्पेंड करता न्हू तूं तितको तुका बरें जाता. कित्याक मायंडान आमच्या गेम आसता न्हू, प्ले कशें खेळोंक जाय, कितें करूंक जाय, आनी ती सिच्युएशन डिफरंट जाता. आनी भायर काडलें म्हणपाचें जाल्यार आमच्याच क्लासींतल्या 2 भुरग्यांक आमी भायर काडलेले तेतूंतल्या. एक्चुली ते जाल्लेले आहा. सो बट आमची फ्रेंडशीप आहली ती 11th आमची फ्रेंडशीप आहली. सो आमी तितके तांकां कनेक्ट जाल्ले आनी ते आमचे कडेन येवन उलयले. बट अशे खूब भुरगे आहा जे आमचे कडेन उलोवंक पावना न्हू. और बरें, न्यूट्रिशन कितें जाय आसता, म्हणजे खावपाक कितें जाय बोन स्ट्रॉंग करपाक? मिल्क, बोन तुजे आयर्न सगळें येता. एप्पल एंड fruits and maybe meat. Vegetables. What kind of vegetables? All vegetables. Milk. Fruits. Calcium. And rich calcium source खंयचे सगळ्यान rich? बकऱ्याच्या मटणाच्या पायाचो सूप आहा न्हू तो घेवपाचो चड बरें जाता. म्हणजे आमी कंटिन्युअसली घेतात. सो आनी एक रॉ वे प्रोटीनचो हे चालू केल्यार काय ना. दूध, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स. तिसरे तितूंतल्यानूय बरें कॅल्शियम मेळटा. पूण एग वायट, एग, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स मेनली. एंड जितलो जाता तितलो बरें वेजिटेबल्स खावंक जाय आसता. एंड एक प्रायस. थँक्यू. म्हणजे हाडां जर घट आसपाक जाय जाल्यार कसले तरेचे विटामीन आमकां जाय पडटा? कॅल्शियम.
कॅल्शियम इज रायट आन्सर. कॅल्शियमाचे रीच सोर्सीस खंयचे रे? मिल्क एग फिश सुद्धा म्हणजे ते सी फूड असतात ते सी फूड. म्हाका दिसता खूब वेळान आमकां बरो एक विनर मेळ्ळा जाका सगळें खबर आसा आनी सगळें बऱ्या तरेन आन्सर केला. टू गिव यू वन प्रायज. रायट नाव आय हॅव दी सेकंड विनर विथ मी जाणी खूब बऱ्या तरेन आन्सर केला अँड म्हाका दिसता तो खूब हेल्थ कॉन्शियसूय आसा आनी भुरग्यांकूय हेल्प करतलो. फुडें तुजें नाव? साईनाथ सोने कोरकणकर. साईनाथ कोरकणकर आणि हे टी शर्ट ताज्या खातीर फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट एज वेल एज स्टुडंट अँड ताजे बऱ्या तरेन बरयल्लें आसा हेल्दी इटींग फॉर एनेमिया मुक्त भारत आनी ताजेरूय आमचो ह्या फावटी प्रोग्राम आसा तुमचें हेल्थ बरें उरपा खातीर फ्रॉम प्रुडंट. थँक्यू वेरी मच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. हे टी शर्ट तुज्या खातीर एन अ स्मॉल मोमेंटो फ्रॉम प्रुडंट सायड. थँक्यू वेरी मच. आमचे बोन्स जर स्ट्रॉंग उरपाक जाय कसल्या तरेचे आमकां सोर्स जाय पडटा विटामीन जाय पडटा? आय थिंक विटामीन सी. कॅल्शियम आयर्न. कॅल्शियम रिच सोर्स ऑफ कॅल्शियम. फिश मिल्क फिश मीट. व्हेजिटेबल्स फिश मिल्क व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स. डी विटामीन सी. हाडां खातीर कॅल्शियम. कॅल्शियम आनी रिच सोर्स ऑफ कॅल्शियम खंयचे आरे खंयची 4 सांग? व्हेजिटेबल. एग चिकन एन ऑल एंड हाड कितें आसता तेका? मिल्क चिकन मीट टायप. मिल्क चिकन एग मिल्क नाल्यार कॅल्शियमचे टॅबलेट्स मेळटा आतां ते. डू यू रिकमेंडेड टॅबलेट्स बरो आसता? हांवें केन्ना यूज करूंक ना पण कोणाक समजा दूद घेवपाक कोणाक आवडना तो टॅबलेट घेवंक शकतात. पावडरूय आसता बट पावडर तूं रिकमेंड केन्ना जप करून करिना कोण बिकॉज ऑफ अदर सोर्सेस. डू यू रिकमेंड पावडर? Anyways, thank you very much. Thank you for talking with us. Thank you.